नमस्कार. हेडोनच्या या खासा भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी दोन महत्वाचे कायद्याचे विशय पळयतात. तो पयलो विशय म्हळ्यार कूळ मुणकारांचे कायद्या भितर जी सरकारान अमेंडमेंट केल्या ती, आनी दुसरो म्हळ्यार स्पेशल स्टेटसाचो. आनी ह्या दोनी हाजेर एक क्लॅरिटी मेळची सगळ्या लोकांक. आनी आमचे कडेन गेस्टूय आसा तशेंच आदी क्लॅरिटी दिवपा खातीर ते म्हळ्यार आदले केंद्रीय कायदो मंत्री, ज्येष्ठ राजकारणी आनी आदवोगाद रमाकांत बाब खलप. स्वागत. दोन्ही विषय कायद्याचे. सुरुवात तुम्ही ज्या विशयाचेर पयर पत्रकार परिशद घेतिल्ली ताजे वेल्यान करया. कूळ कायदो अमेंडमेंट सरकारान हाडल्या. आंदोलनूय खंय तरी लोकांची उबी जाता अशें दिसता. तुमचे एज अ कायद्याचो अभ्यासक म्हणून तुमची मेजर ऑब्जेक्शन्स कितें आसात? लँड रिफॉर्म्स किंवा भूसुदारणा कायदे जे म्हणटात पळय, हे कसणारो जो शेतकरी आसा त्याच्या फायद्याचे कायदे. आणि आतापर्यंत आमच्या देशान आणि जगातल्या अनेक देशांनी एक सोशलिझमचो, एक समाजवादाचो एक प्रमुख मुद्दो म्हणून जमनी कडेन पळयल्ले आसा. जगान क्रांती जाल्यो ह्या आदी, कारण भाटकारांनी जुलूमशाही केली कुळांचेर. जे देशान घडलें तेच गोंयांनी घडलें. म्हणून पुर्तुगीज गेल्या उपरांत पयल्या दशकांत, पयल्या 10 वर्सां भितर कूळ कायदे जाले. मागीर फुडें कसेल त्याची जमीन जाली. आणि त्याचो कायद्यांचो एक ठरावीक निष्कर्ष असो की कुळांका त्या जमनीची मालकी दिवन कूळ भाटकार हे संबंध आनीक दवरप ना. दुर्दैव आमचें अशें की ह्या कायद्यांक आव्हान जालें पहिल्यांदा. गोंयच्या ज्युडिशियल कमिशनर कोर्टान हो कायदा घटना बाह्य थारायलो. त्या उपरांत अपील सरकारान केलें सुप्रीम कोर्टान. ते मजगती भारतीय घटनेन हें जाली, दुरुस्ती केली, 47वी दुरुस्ती केली. आणि हो 9व्या परिशिश्टान 9th शेड्युलान हो कायदो जातलो. त्यामुळे कॉन्स्टिट्युशनल व्हिरस म्हणजे घटना बाह्य आसा काय ना हो विषय संपुश्टान येवन नंतर त्या कायद्याचे कायदेशीरपणा सुप्रीम कोर्टान कबूल केलो. ही घटना घडल्या उपरांत 84च्या दरम्यान ही घटना घडत गेली. हे घडल्या उपरांत मदीं जी वर्सां गेली ताचे कडेन आमी पळोवया. हांव सदांच सगळ्या राजकीय व्यासपिठा वयल्यान सांगतालो की हे प्रकरण अशें लांबयत व्हरुया नाका. कूळ आणि मुणकार, कूळ आणि भाटकार, मालक, शेत मालकीचे मालक किंवा मुणकार आणि भाटकार हे संबंध हे आदले जी एक फ्युडल सिस्टम आसताली बरोबर, त्याचे रॅलिक अवशेश हे अवशेष दवरुया नाका. संबंध एकदा थोडे बिघडले ते बिघडले. आता ते लोक कोण फाटल्यान कोण वचूंक तयार ना. पण ते भाटकारांक कितेंय जितली जमीन थोडे पयशे दिवपाक जाय ते दियात. शेतकरी जर एके फावटीक दिवंक शकना तर सरकार कडेन म्हाजी मागणी आशिल्ली की एक कोश, एक फंड तयार करुया, बजेटान करूया. आता आजच्या ह्या सरकारान तर तुम्ही पळयलें मायनिंग लोकांक त्रास जाता म्हणून कितलेशे पयशे काडून थंय दवरले, मायनिंग रिलीफ म्हणून दवरले. वेगवेगळ्या प्रकारान आमी कोणाक 2,500 रुपया म्हणून 60 वर्सां वयर जाल्ल्या दितात, बायलांक दितात, गृहिणी हेल्प म्हणून दितात, चलयो लग्न जातात तांकां ₹1,00,000 रुपया दितात. अशे अनेक प्रकारे फंड दितात न्ही. त्या प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी म्हणून एक फंड निर्माण करून तो फंड भाटकारांक एकदा दिवन मेकळे करूया आणि मागीर ते पयशे जाय जाल्यार कुळा कडल्यान वसूल करूया. ह्या कूळ कायद्यान आनीक अनेक तरतुदी आसात. त्या तरतुदीचो वापर करूया. पयलो सगळ्यात मोठो वापर म्हणजे कोणें जमीन आपली न कसयतना दवरप ना, ताचेर बंधन हाडुया. उत्पन्न कितें काडप, कितलें काडप, स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन जो म्हणटात तो घालुया. आणि त्या जमनींतल्यान गव्हर्मेंटाकय काही सेस, काही टॅक्स मेळचे ही तरतूद करूया. कारण ताका लागून तो शेतकरी काम करतलो, कसयतलो. शेतांतल्यो वाटो आसात, शेतांतले उदकाचे सोर्सीस आसात, न्हंयच्या काठावयली खाजनां आसात, बांद बंदिस्ती आसा. ही सगळी सामुहीक जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी कशे तरेन ह्या शेतकऱ्या कडल्यान ह्यो खूब विधायक दुरुस्ती, विधायक सगळ्यो दुरुस्ती ह्यो करूया. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना सरकारान ह्यो दुरुस्ती हाडल्यो, हातूंत भितर तुमकां कितें ऑब्जेक्शन म्हाका दिसता? ऑब्जेक्शन दिसलें तशें आजवर एखाद्या समजा भाटकारान आक्षेप घेतलो की तूं म्हजो कुळच न्ही, तुका आनी म्हाका कांय संबंद ना, तर हें कोणें थारावप, निर्णय कोणें दिवप, मामलेदारान दिवप. आणि सरकारान त्या कायद्याद्वारे स्वताचेर एक जबाबदारी घेतल्या. 18वें कलम जर काढून वाचीत म्हणजे 5वी दुरुस्ती जेका म्हणटात आमी ते जर सारकें सगळें वाचलें तरी संपूर्ण जबाबदारी सरकारान आपल्याचेर घेतल्या. जमनीची सर्वे करप, कुळांची नोंद करप, जमनीचो किंमत थारावप आणि ती किंमत फारीक करप, ना फारीक केलें जाल्यार कितें करप, हे सगळें कायद्यान सरकारची जबाबदारी आसा. मामलेदाराच्या मार्फत ते पूर्ण करपाचें. पण दुर्दैव हांगा अशें जालें की मामलेदार गांवांत नेमलो तालुक्यान की त्याच्या माथ्यार 10 चेपी घालप. सर्वे तूंच कर, इलेक्शनाक तूंच वच,
खंय झगडे मारामारी जाली तूच धांवन वच, खंय कोण मेलो केलो थंय तूच धांवन वच एक्सिडेंट जालो जाल्यार. त्यामुळे तो कोर्टाचें काम इतलेशें करिना. तें काम दुय्यम जालें आनी बाकी कामांक प्राधान्य मेळपाक लागलें. बरोबर. म्हणून मागणी केल्ली आनी सूचनाय केल्ल्यो हांवें की आमी एक मामलेदारांचो एक स्पेशल केडर करुया. मामलेदार तालुका लेवलचेर, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल हे राज्य लेवलचेर करुया. जशें सिव्हिल कोर्ट आसा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा आनी हायकोर्ट आसा, बरोबर. त्या तरेन हें करुया. आनी त्या कोर्टांक, ह्या रेव्हेन्यू कोर्ट हांकां आमी म्हणटात, तांकां आमी सांगुया की तुमी दुसरें कसलेंच काम करचेत ना. कुळ कायदो, मुणकार कायदो, रिलिजियस तुजे देवस्थान कायदो, कोमदात कायदो, सोसायटी कायदो, कितें जे अशा प्रकारचे जे ट्रायब्युनल म्हणून जे तयार केले बरोबर. ती सगळी ट्रायब्युनल आमी ह्या एका कायद्या खाली आमी हाडुया म्हणून. दुर्दैवान हे मान्य केलें ना. तें केलें नाच, पण आमी म्हणल्यार बरें, तो त्या प्रकारची केडर तयार करपाचें ना, तर एटलिस्ट एक स्पेशल मामलेदार म्हणून नेमात न्हय. अनेक वेळा सांगलें आमकां की ना आमी 11 मामलेदार स्पेशल नेमले, आमी 20 मामलेदार स्पेशल नेमले, आमी अमूक करतले, अमूक तुमी करतले. कांयच केलें ना. सर्वेन 70 सालान सर्वे जाली, नांव म्हजें उरलें भाटकार कूळ म्हणून, एक म्हज्या बापायचें नांव उरलां. हय. उपरांत भुरग्यांचीं नांवां येवं नाका. अपडेशन तें केलें ना. कूळ कायद्या खाली सर्वे करपाक जाय आसली, बरोबर. ती केली ना. ती केलं. बट दॅट इज अ फेल्युअर ऑफ सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट. सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट, हांव तेच म्हणटा, हे सगळे सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट. आनी इतलेंच न्हय, कुळूय न्हिदून उरले, कुळांच्यो संघटनाय न्हिदून उरल्यो. मदीं टॉमटॉम कितें आवाज केलो आनी न्हिदले. मागीर ताजें राजकारण चड जालें आनी कुळांची हित थंयच उरलें. थंयच उरले. हय. म्हाका दिसता हांव आतां स्वताची फाट थोपटून घेना, पण ह्या संदर्भांतलो आवाज हांव सामको नेहमी पासून काडीत आसता. पक्षाच्या मॅनिफेस्टो पासून ते आपल्या लॉ कमिशनच्या बरोबर. स्थाना वयल्यान ह्यो सूचना दीत रावलो पण आमी. आतां जी अमेंडमेंट केल्या सरकारान, जंय मामलेदाराचे ते अधिकार काडून तांणी सिव्हिल कोर्टाक दिल्या, तुमकां कितें दिसता? कारण सरकाराचो एक जेन्युइन आर्ग्युमेंट आसा की हांगा पेंडन्सी इतली जाल्या की वी नीड टू डू अवे विथ दॅट पेंडन्सी. एक्झॅक्टली. पण ती डू अवे करपा खातीर, पेंडन्सी काबार करपा खातीर कोर्टाक काम दिवप हें बरोबर ना. कित्याक ना? कूळ कायदो सरकाराक अधिकार दिता मामलेदाराक हुकूम दिवपाचो, डायरेक्शन दिवपाचो की कूळ कायद्याची अंमलबजावणी तूं अमूक तरेन कर म्हणून. बरोबर. सरकार इतलें करूं शकता की मामलेदार गांवांत वचून कॅम्प घेतलो, थंय वचून ताणें गांवांतली जमीन पळोवपाची, तिची सर्वेच्या नोंदी उपलब्ध आसात, थंय कुळाच्या नांवां लागल्यान प्रत्यक्ष पळोवणी करपाची. प्रत्यक्ष करते जाग्यार वचून जाग्यार घाल सगळें. आज तुवें काडलो आनी हो अधिकार काडलो आनी कोर्टाक दिलो. म्हजो प्रश्न आसा, तूं कोर्टाक डायरेक्शन दिवंक शकता अमके तरेन कर म्हणून? हें पळोवणी करपाक कोण वतलो? पळोवणी करपाक जुंय वतलो थंय जाग्यार? जुंजा कडेन ती यंत्रणा आसा आमच्या कोर्टा कडेन? ही यंत्रणा सगळी रेव्हेन्यू यंत्रणा, महसूल यंत्रणा आमची. बरोबर. कलेक्टरा पासून तलाटे पर्यंत ती यंत्रणा आसा. त्या शिवाय सर्वे डिपार्टमेंट सगळें आसा. हें डिपार्टमेंट कितें कोर्टा कडेन येतलें आनी कोर्टाक तूं सांगूंक शकता अमके तरेन कर म्हणून? कोर्ट म्हणटलो म्हजे कडेन केसी पडल्यात सगळ्यो. तुम्ही म्हणटा हाजेर उपाय काडपा खातीर मामलेदारांचे स्पेशल कॅडर करपाचे, मामलेदाराचें स्पेशल तें करपाचें सोडून आमी तें काडून कोर्टाच्या माथ्यार कोर्टाने मारला. करून दिला. थंय काम चड आसा, आनीक काम तुमी वाडयल्यान बरें दिसलें करून सपना. कूळ कायदो आनी मामलेदार कोर्ट हांचे संबंद आसात. मामलेदार कोर्टान फंक्शनिंग कशें करचें, कामकाज करचें, मामलेदार कोर्टाचे रूल्स आसात. बरोबर. हांगा वेगळे रूल्स आसात कोर्टाक चलता. सिव्हिल प्रोसिजर कोर्ट प्रमाणे चलता. बरोबर. भितरल्यान तुवें कूळ कायद्यान मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर आनी ट्रायब्युनल आसलें, ते तुवें आज कितें केलें? फक्त केलें आनी आतां सिव्हिल कोर्ट आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केलें. बरोबर. खंय एका कोर्टान आमच्या कोणूच थंय वचून वकिलाचें काम करूंक शकना. मामलेदार कायद्यान आनी कूळ कायद्यान कितें आसा? मामलेदार त्या कुळान मामलेदारा कडेन वचप आनी सांगप, आमदार साहेब हांव अमक्या अमक्या जमनीचो कूळ, म्हाका मालक म्हणून सर्टिफिकेट दी. इतलें सांगल्या उपरांत ती जबाबदारी सगळी मामलेदाराची जाता. प्रसंगी ताणें ते अर्ज बरोवन घेवंक जाय. कोणा विरुद्ध भाटकार कोण ही माहिती ताणेंच सोदपाची. कुळाक तूं अपेक्षा करूं नाका, कुळ हो अशिक्षीत अशें एक गृहीत धरचें पडटा. आज शिकले ही गोष्ट वेगळी. 64 जेन्ना कायदो जालो त्या वेळार सगळे अशिक्षीत जबाबदारी राज्याची, ती राज्याची जबाबदारी, ती सगळी सरकारी जबाबदारी. थंय टेक्निकल मुद्द्याची ती केस भायर पडा सारकी ना. कोर्टान ती भायर पडटली, टेक्निकल पॉयंटाचेर पडटली. जर समजा आतां हांगा टेक्निकल मनशाकच सांगला की सगळे कायदेशीर बाबी तपास आनी निर्णय घे म्हणून. अशें निर्णय घे. ही म्हणजे सरकारान आपल्या खांद्या वयले जूं आज काडले आनी त्या कुळाच्या माथ्यार खांद्यार काडले. दुसरो मुद्दो जो आसा तो 3 वर्सांचो जो सनसेट क्लॉज घाला की 3 वर्सां भितर एक केसी करपाच्यो, की थंय सरकाराचें इंटेन्शन दिसता की बाबा बेगीन सोंपचें म्हणून. एक फिक्स्ड स्पेसिफीक टायम फ्रेमा भितर सगळी प्रकरणांचे निकाल लावपाचो. हांव हेतवारोप करिना.
कदाचित जेन्युइन त्यांची इच्छा असू शकता, कारण आम्ही उलयताले न्ही हे सगळ्या बद्दल. सनसेट शब्द हो हांवें वापरला, म्हज्या रिपोर्टांनी वापरला, सनसेट क्लॉजचो वापरला. म्हज्या हेतू कितें भितर की ठरावीक मुद्दीन हें सगळें सोंपोवंक जाय. कितें केलां, कुळाक सांगला की तूं 3 वर्सां भितर अर्ज कर, ना जाल्यार तूं गेलो. कशें जातलें? 50 वर्सां शेतकरी हांव आसा आनी हांव शेत एक कसयता, म्हजे काही अधिकार भितर आसात. जमलें ना म्हाका 3 वर्सां. तूं म्हणटलो फाल्यां तुका आनीक 2 वर्सां पूण सुबेज, तरी म्हाजे कडेन जायना तें. किंवा जी केस हांव फायल करता पळय ती काही तांत्रीक मुद्द्याचेर भायर पडली, गेलें म्हजें शेत. 50 वर्सांची परंपरा म्हजी सोंपली. बरोबर. हें जावंक जायना. हें सनसेट सरकारान आपल्या माथ्यार घेवंक जाय. पण ताका पर्याय कितें? एका आसा न्ही, fixed time frame भितर तो सांगता काडपाचो न्ही पर्याय हांव. कितें? पर्याय सिंपल सादो आसा, जो दिल्लो आसा आमी. लॉ कमिशनचे 2-4 रिपोर्ट काडून वाचात. कलम नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 3, रिपोर्ट नंबर 18, रिपोर्ट नंबर 22. हे रिपोर्ट वाचात म्हणटा हांव. ऑफकोर्स जें कितें बरयलां तें कितें सगळी बुद्धिमत्ता खलपा कडेन आसा अशें खलप केन्नाच मानिना. किंवा म्हाजे दोन जे कोण हे आसा ते आमी म्हणनात. आमी ह्यो सूचना केल्यात न्ही. तुमच्या कडेन यंत्रणा आसा न्ही, एडवोकेट जनरल ऑलरेडी लॉ कमिशनान दिल्ले आसा हे दिल्ले आसात, ते बरोबर आसा ना बस इतलें तुमी पळयात. त्याच्या आधारे वाट काडात. हांव परत सांगता की बाबा ह्या सरकारान कितें मामल्याचो शब्द काडून सिव्हील कोर्ट घातला ह्या फाटल्यान कदाचित त्यांची इच्छा किंवा उद्दिश्ट बरें आसूं येत, परंतु ते प्रॅक्टिकल ना. इट इज वेल इंटेन्शन बट रॉंगली डन. इट मे बी वेल इंटेन्शन, बट रॉंगली डन. हांवूय त्या भितर वचूंक ना, कित्याक लोकांनी अनेक तरेचे ते उलोवपाक सुरवात केला. सो आय एम नॉट गोईंग इनटू दॅट. वेल इंटेन्शन बट रॉंगली डन. इट इज रॉंगली डन अँड इट विल पुट द फार्मर्स इन ग्रेट जपर्डी. म्हणजे तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की टेनन्सी एक्टा अंडर जी सर्वे जावपाक जाय आशिल्ली ती आमी आतां फाटली 50 वर्सां 40 वर्सां केलीच ना. सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट्सांनी केली ना. ताका लागून जेन्ना आज इवन सनसेट क्लॉज घालतात तेन्ना आमचे कडेन रिकॉर्ड्सूच ना. बरोबर. अशी परिस्थिती भितर इट्स अ फेल्युअर ऑफ सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट. पण हे अमेंडमेंट हाडचे पयलीं एक सुधारणा करता. मध्ये सरकारान एक नोटिफिकेशन काढले ल्हानशे ते रूल अमेंड करून, आणि ते कितें सांगलें की जी सर्वे लँड रेव्हेन्यू कोड खाली जाल्या बरोबर ती सर्वे कुळ कायद्या खाली जाल्या अशें गृहीत धरचें. पण तशें जावपाक शकना पण ते न्ही. गृहितक हो शब्द थंय आसा म्हजो. दिस इज ओनली अ प्रिझम्पशिव्ह व्हॅल्यू अँड प्रिझम्पशन कॅन ऑलवेज बी रिबटेड. म्हणून ताका एंड ना, ताका हें ना. पण डेफिनेटली तुमकां दिसना की लँड रेव्हेन्यू कोडा अंडर जी सर्वे जाल्या आनी जी टेनन्सी एक्टा अंडर जावपाक जाय आशिल्ली ह्या दोना भितरलो डेटा खूप वेगळो आसपाक शकता. असू शकता, वेगळो असू शकता, डेफिनेटली असू शकता. बरं कितें जालां, जेन्ना सर्वे पळय केल्या तो काळ असो गोंयच्या इतिहासांतलो सगळेंच नवें खरें कितें खोटें कितें हे लोकां पर्यंत तितल्या प्रमाणान गेलें ना. राजकीय दृश्ट्या लोक प्रगल्भ जाल्ले असो शब्द प्रयोग करप हे मोठे धाडसाचो स्टेटमेंट जातलो. परंतु लोकांक दिसतालें हांव कूळ म्हजें शेत म्हाका मेळपाक जाय. बरोबर. पण त्या खातीर करचें कांय ना. आज सकाळीं म्हजे कडेन एक कूळ येवन गेलो एका जमनीचो. तो म्हाका सांगता कितें, तूं बाई तेन्ना सांगतलो आमकां न्ही आमचें नांव लाय म्हणून. त्या प्रमाणे लावपाक गेले तर आमच्या गांवांतलो अमको अमको नेतो सांगपाक लागलो, अरे भाटकारांनी आमकां केन्ना दुखयल्यात, तूं नांवां लायता कित्याक आनी वायटपण कित्याक घेता भाटकाराचें. आमी ओगी रावले, नांव नावलें ना. काल मिटींग जाली आमच्या गांवांत, तो सांगता म्हाका, तर म्हाजें नांव ना पण हांव जमीन कसयता हांवूच, म्हाजेच कडेन आसा. भाटकारान म्हाका अजुनूय कांय त्रास दिवंक ना, पण म्हाज्या सर्वेक नांव ना, कितें करूं हो प्रश्न जालो न्ही. आतां अशी कितलीशीं प्रकरणां आसतलीं आनी ही सगळीं प्रकरणां तूं जर कोर्टाक धाडपाक जर गेलो तर आनी लोकांक दुसरें काम उरतलें.